स्पीकर सर, कन्विक्शन रेट ऑफ द क्रिमिनल केसीस हाजेर कंटिन्युअसली सगळे जाण उलयले आणि खास करून एडवोकेट कार्लूस बापूय उलयलो, जो एक्चुअली फाटले फावटी 18% आशिल्लो. म्हणजे हांव 22-23 सांगता तो 24 33% आसा. कंपॅरिजन करीत जर लास्ट इयर जाल्यार तेज्या पेक्षा हे फावटी म्हणजे आमी कन्विक्शन रेट जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला, डबलीन वाडला म्हणपाक काय हरकत ना. स्पीकर सर, आमी प्रोसिक्युटर्स जे आसा पळय न्ही, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, JMFC कोर्ट ह्या सगळ्यांनी खंयसरूच आमच्या कडेन शॉर्टेजीस ना. APP आनी PP आमी सगळी कडेन आमी दिता. आमचे परफॉर्मन्स ऑफ प्रोसिक्युटर्स हो कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. होम डिपार्टमेंटूय मॉनिटर करता. तांकां टायम टू टायम ज्यो ट्रेनिंग दिवपाक जाय तेंय करता. आणि एक्विटल आणि डिस्पोजल ऑफ द एप्लिकेशन हे क्लोजली आमचो DGP डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन, चीफ सेक्रेटरी हेय सगळे मॉनिटर करता. अजूनही हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता की कंटिन्युअसली हे मॉनिटर करचें म्हणून. स्पीकर सर, न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलै 2024 हे डिपार्टमेंटात लागू केला. ताजे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आमी टू द प्रोसिक्युटर्स, पोलीस ऑफिशल्स, आमचे IRB स्टाफ्स ह्या सगळ्या जाणांक न्यू क्रिमिनल लॉजचे तेजे ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केल्या. स्पीकर सर, आमी टायम टू टायम नॅशनल कॉन्फरन्सीस ही मुंबय आनी बाकी ज्या जाग्यार जाता त्याय जाग्यार ती आमी सगळी वचून अटेंडूय आमचे सगळे प्रोसिक्युटर्स करता. हाज्या भायर आमी वेगवेगळे आमचे PP वचून नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी फोंडे, त्याच बरोबर स्टुडंट ऑफ द साळगांवकर लॉ कॉलेज, NIT कॉलेज, IIT कॉलेज हांगासर आमी ऑर्गनायज करता. आणि ताज्याय भायर दूरदर्शन आसतले किंवा बाकी सगळी कडेन आमी वेरियस पद्दतीचे प्रोग्रामूय करता. आमी आमचे वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे APO NGOंक घेवन, हेल्थ ऑफिसरांक घेवन, POSCO एक्ट हाज्या खातीरूय बी वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरवात करता. स्पीकर सर, आमी प्रोसिक्युशन जे आसा पळय न्ही हे आमी सुरवात केला. त्या खातीर तुमी जो म्हटला पळय न्ही एक्विटल रेट तो अजुनूय बी आमकां खूब आमी सहसा म्हणजे हे जे आसा पळय न्ही एक्विटल रेट आमी वाडोवपाक जाय हाज्या खातीर कंटिन्युअसली एफर्ट्स घेत आसा.